मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार सोरो विकपाक परवानगी दिवपी प्रस्तावित अधिसुचोवणेक विरोध करून ऑल गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनान आयतारा राज्य अबकारी आयुक्ता कडेन बसका घेतली। प्रतिबंधीत सुवातींनी सोरो विकपाचे परवाने जारी करपाचे अधिकार मुखेलमंत्र्याक दिवपी सरकारी अधिसुचोवणी जारी करपाचे यत्न करतात अशें संघटनेचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायक हांणी सांगलां। RTX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंयांत एक पयलीं पासून जो क्वॉलिटी ऑफ लिकर जी आशिल्ली ही सदांच एक बरी आसताली आनी एक बऱ्या रेटीन ती भायरच्या स्टेट्सां परस ती सगळ्या टुरिस्टांक मेळटाली। बट फाटलीं 10 वर्सां आमी पळयता की ग्रॅज्युअली ड्युटी जी आसा ही हांगा इनक्रीज करत वताली। एक एवरी इयर 2% 5% इनक्रीज जावन जावन आमी एक अशा सिट्युएशनाचेर आयिल्ले आसा की एंटायर नॉर्थ इंडिया आज गोंयच्या परस सवाय जाल्ली आसा। So we are facing a lot of hardships. Most of the North Indian customers who are coming, they are just not buying from us due to the rate difference. The rates in the North Indian market is half than what it is over here. And we are, as I said, we are at the mercy of South India today. They बीन customer आमचे कडेन जे आसा ते आमच्या सगळ्यांच्या हातांच्यान काढून एका मनशाच्या हातान काढून दिवपाचो प्रयत्न सरकारा कडल्यान चल्ला। अंत्योदय तत्वां म्हणजे सामान्य मनशाक सरकार हो पावता ह्या हाजेर आमी माननीय मुख्यमंत्र्याचें भाशण आयकता। आमी सगळे जे ऑलरेडी स्वयंपूर्ण आसा आमचो धंदो काडून आमकां रस्त्यार बुडोवन एका मनशाक दिवपाचो हो प्रयत्न हो सरकार करता। आनी अंत्योदय तत्वाचो जो पळय विशय आमी आतां उलयता, आमी चडशे ह्या धंद्यान जे आसा हे बहुजन समाजाचे लोक आसा, मायनॉरिटी समाजाचे लोक आसा। आमी सगळे जे स्वयंपूर्ण आसा आमचो सगळ्यांचो धंदो काडून एका मनशाच्या हातान दिवपाचो हो प्रयत्न आसा। आमचो हाजेर विरोध आसा आनी आमी हात जोडून विनंती करता मुख्यमंत्र्या कडेन की हें करचें न्ही। जें कितें सरकारान आमकां रुल्स एंड रेग्युलेशन्स दिल्ले आसा, वी हॅव ऑलवेज रिमेन्ड विदीन दॅट फ्रेमवर्क। आमी कसले लॉज तोडूंक ना। नाय आतांय बीन हांव तुमकां सांगता आमी कितें कोणाचेर मोर्चा हाडटले किंवा आमी कितें आंदोलनां करतले अशीय बीन आमची कांय वृत्ती ना। आमी एक हात जोडून विनंती करता की आमचो जो बरो चलता धंदो तो काडून दुसऱ्याच्या हातान दिवचो न्ही। आमच्या मायनॉरिटी समाजाचे बांधव जे हातून आसा, आमच्या बहुजन समाजाचे सगळे लोक हातून आसा, हांकां रस्त्यार हाडचे न्ही। आनी आज ताका थंय दितले, फाल्यां ह्याच मनशाक मागीर थंय मोपा सिटीन दितले। आतां थंय मोपा सिटी येता भायर, GMRची थंय मोपा सिटी येता। मोपा सिटीन जर थंय वायन शॉप्स ओपन करता आमचो कांयच ताजेर विरोध ना, बिकॉज दे वील बी लायक एनी नॉर्मल वायन शॉप्स लायक अस। बट थंय बीन गोंयकारांक दिवची, भायल्यांक न्ही। बट एअरपोर्ट प्रिमायसिसाच्या भितर हें दिवप म्हणजे हें सामको सगळ्यांचेरूच अन्याय आसा। तर एक एंट्री पॉयंटाचेरच तुमी कस्टमराक थंय धरता, ट्युरिस्टाक हांगचें कांय खबर आसना। आनी ह्या मनशाची हिस्ट्री आसा की तो थंय कस्टमरांक सांगता की आपल्या कडल्यान घेतल्यारूच तुका भितर एअरलायन्स अलाव करतली, नाल्यार तुका एअरलायन्सूच अलाव करची ना। आनी अशें कळून चुकलां की आफ्टर सेक्युरिटी चॅकूय ओपन जाता म्हणून। म्हणजे देर आर 3 वायन शॉप्स बींग ओपन। एक एट अरायवल, म्हणजे फाल्यां तुमी मोपा एंट्री मारतले जाल्यार वील बी एंटरींग थ्रू अ वायन शॉप। आनी तुमी जेन्ना भायर सरतले मोपाच्यान जाल्यार वील बी कमींग आउट थ्रू अ वायन शॉप। आनी तुमचो सेक्युरिटी चॅक जालो जाल्यार आफ्टर सेक्युरिटी चॅकूय जंय वायन शॉप आसतले, ज्यो बॉटल्स तुमी कॅबीन लगेजीन व्हरपाक तुमकां अलाव जातले। म्हणजे पयलीं 5 लिटर भायर वीच यू आर अलावड टू कॅरी थ्रू द एअरलायन्स। आनी मागीर त्याच पॅसेंजरान जाणें ऑलरेडी 5 लिटर घेवन चॅक इन केल्या ताका मागीर भितर आनीक बॉटल्स घेवन हँड लगेजीन कॅबीन लगेजीन भितर व्हरपाक मेळटल्यो। म्हणजे दिस इज क्लियर फेवरिटिजम टू वन सिंगल कंपनी। ह्या वर्सा 2012-2013 आमकां एअरपोर्टाचेर एक लायसन दिल्लें आनी हे पद्दतीन ते कितें जातालें, ड्युटी पेड गुड्स हाडटाले आनी ते लायसन्स प्रेमायसिसान विकताले। आनी कितें जातालें, अल्टिमेटली आमचे कितें जो दिसपडो ग्रास आहा पळय तो आमचो कातरून उडयताले। ताका लागून आमी लेट मनोहर पारीकाराक मेळोन ती म्हायती दिली आनी ताणें ताजेर तो तपासणी केली आनी ताका तातूंत कितें तरी सत्य मेळ्ळें म्हणून ताणें तें एबेन्सान धरलें आनी तें लायसन रिन्यू करूंक ना आमच्या गोंयकाराच्या खातीर। हे आमी तोच हाका घालतात प्रेस टू द चीफ मिनिस्टर की गोंयकारांक आमकां कांय हें करूं नाका म्हणून वायट, कित्याक आमी गोंयकारांनी तुमकां कांय वायट करूंक ना।
म्हणटा आमचो सगळ्यांचो विचार आपणाच्या मनान दवरचें कितें डिसिजन घेवचे पयलीं. सर आसा तो आमचो आयकतलो आनी आमचे फेवरेबल कितें तरी करतलो जे आमकां लोकांक गोंयकारांक त्रास जायना असो अशें म्हाका दिसता. सामकी कितें एकट्या खातीर तो अशें डिसिजन घेतलो अशें दिसना, कित्याक कितल्या जाणांची पोटां वतली न्ही, अशें जावचें ना.